सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कोळशाची येरादारी करपी कंपन्यांकडल्यान 50% हरित कर वसूल केला. आतामेरेन 297 कोटी रुपयांचो कर वसूल केला. सर्वोच्च न्यायालयातल्या खटल्याचो निकाल जाले उपरांत आमी 100% कर वसूल करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. विरोधी पक्ष फुडारी उरी आलेमावान प्रश्न मांडिल्लो. राज्यातल्या कोकण रेल्वे मार्गाचेर कोळशाची येरादारी केन्नाच जावची ना. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत आश्वासन दिलें. रेल्वे स्टेशनाक कसलीच हरकत आसल्यार ती लेखी दिवची. आमी ते केंद्र सरकाराकडेन धाडटले अशें मुख्यमंत्री उलयलो. केंद्रांत गोंयांत 3 नवी रेल्वे स्टेशनां मंजूर केल्यात. हे विशयावेल्यान वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर गोंयांतल्या सगळ्या मिठागरांचें सर्वेक्षण गोंय जैव विविधताय मंडळ करतले. ह्या मिठागरांत उत्पन्न केल्लें मीठ गोंयांतल्या उद्देग पुरवणी करतले. तशेंच मिठागर करपी शेतकऱ्यांक ही येवजण लागू करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सभाघरांत दिलें. भाजप आमदार मंत्र्यांच्या कामगिरीचेर लक्ष दवरपा खातीर आज हांव विधानसभेत आयिल्लो. तांचो एक्टीव सहभाग आसपाक जाय. विरोधक नकारात्मक नरेटिव्ह थारायतात आनी सरकाराच्यो जापो कुशीक दवरतात अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयलो. तुया सरकारी हॉस्पिटलाचे काम बेगोबेग सुरू करचे म्हणून शुक्रारा तुया हॉस्पिटल नागरी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे यांना निवेदन सादर केले. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमदार प्रवीण आल्लेकरांसयत भलायकी मंत्र्यांची भेट घेतली. याविषयी भलायकी मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. गोंयांत आनीक एक कॅश फॉर जॉब स्कीम उक्ताडा.
न्यूझीलंडात नोकरी दिवपाच्या हायस दाखोवन गोंयच्या 12 जाणांक सुमार 27.73 लाखांची तोफीक. मडकयची फेरीबोट पयलींच रिप्लेस केल्या. रायबंदर फेरी पॉइंट फुडल्या 15 दिसांनी तयार जातलो. तशेंच 2 नवे रो फेरी हाडटले अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. तशेंच फेरी आनी पुराभिलेख खात्यान कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा, देखून बेगोबेग नवे कर्मचारी भरती करतले. सौर बोटी खातीर निविदा काडिल्ली, मात कोणूच ही निविदा घेवंक नाशिल्ल्यान परत एक फावट निविदा काडटले अशें मंत्री फळदेसाय हांणी ह्या वेळार सांगलें. मोल्या चेकपोस्टाचेर बेकायदेशीर 300 किलो म्हशीचे मांस जप्त केले. हे मांस बेळगांवच्यान फोंडें आनी मडगांव तसर करपी बेपारी हाका मोल्या चेकपोस्टाचेर पुलिसांनी धरलो आनी बेकायदेशीर मांस जप्त केले. रानटी जनावरां शेताची नाशाडी करीत असता, मात शेतकारी आधार निधी येवजणे अंतर्गत शेतकऱ्यांक वर्सांतल्यान एकूच फावट लुकसाण भरपाय दितात. बिलांचेर खाते वेळार प्रक्रिया करिनात, देखून शेतकारांक वेळार लुकसाण भरपाय मेळना. तेन्ना ऑपरेशना संबंधीत खात्यान बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी आमदार देवियार हांणी केली. उपरांत ही समस्या बेगोबेग सुटावी करपाचें आश्वासन कृषी मंत्री रवी नाईक हांणी दिलें. मेर्शे वाठारात आशिल्लो नालो बंद जाल्ल्यान उदक ह्या वाठारांतल्या शेतांनी सांठून उरलां. हाका लागून घाणयारो वास पातळ्ळा. हाचेर उपाय काडचो असो प्रश्न सांताक्रूज आमदार उदोर फर्नांडीसान उदका खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकराक केलो. अभियंत्याक धाडून ह्या वाठारांत पळोवणी करतले. सध्या ह्या वाठारांत भौशीक बांदकाम खात्याचें काम सुरू आसा. ते उदक व्हांवन गेलें जाल्यार व्हाळ बांदून दिवप शक्य आसा अशी जाप सुभाष शिरोडकरान दिली.
ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। कासवली लैंगिक अत्याचार प्रकरणात एक अपडेट मुखार आयला। मानसीक अस्थिर चलयेचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्या 5 आरोप्यांक आनीक 14 दिसां खातीर न्यायालयान बंदखण फरमायल्या। आरोपी आदिल लालसा बालगूर, मोहम्मद अली मुल्ला, शेहजाद शेख, विरेश कुमार आगुंडा आणि मोहम्मद शेख हांची पिराय 18 ते 22 वर्सां मदीं आसा। ह्या सगळ्यांचेर मानसीक अस्थिर चलयेचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्याचो आरोप आसा। न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण फुडली कारवाय पुलीस करतात। गोंयकारांक विरोधी पक्ष एकवटीन आशिल्लो जाण तांच्या खातीर आमी एकवट दवरपाक जाय। ह्या एका दिसाच्या विधानसभा अधिवेशना खातीर गोंयच्या जनतेक त्रास सोंसचो पडटा अशें बाणवलचो आमदार वेन्सी विएगस उलयलो। मुख्यमंत्र्यान गोंयांक बरेच सरकार दिवपाक काम करपाक जाय। मुख्यमंत्री राजकीय विरोधकांक बदनाम करपाक कार्यालय चलयता। मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयान गोंयांत कितें बरें करपा खातीर वेळ घालोवचो, राजकीय विरोधकांक बदनाम करपाक न्हय अशें आमदार विजय सरदेसाय उलयलो। गोंयच्या जनतेक सगळें खबर आसा, महत्वाच्या विशयांचेर अधिवेशनात चर्चा करतले अशें विजय उलयलो। जानेवारी 2025 हो विक्रमी सगळ्यांत उष्ण जानेवारी म्हयनो म्हणून नोंद जाल्लो आसा। युरोपीय कॉर्पनिकस हवामान सेवेच्या अहवाला प्रमाण फाटल्या वर्सा जानेवारी परस अणू फक्त 0.1 अंश सेल्सियस वयर सरला। एल निनो हवामानाच्या पद्दतींतल्यान पयस वचपाक लागून मातसो थंड म्हयनो जावपाची अपेक्षा आसली तरी संवसारीक तापमान असामान्य प्रमाणात चड उरलें।
राष्ट्रीय महामार्गावेल्यान प्रवास करताना वाहनांक टोल नाक्याचेर टोल भरचोच पडटा. खासगी वाहनधारकांक थाकाय दिवपा खातीर आनी टोलाची प्रक्रिया सोपी करपा खातीर आनी राष्ट्रीय महामार्गावेले टोलाचे प्रक्रियेत गती हाडपा खातीर केंद्र सरकारान एक व्हड येवजण राबयल्या. आता केंद्र सरकार बेगीनूच राष्ट्रीय महामार्गावेल्यान प्रवास करप्या खातीर एन्युअल आनी लायफ टायम टोल पास सुरू सुविधा करपाचो आसा. वर्सुकी आनी लायफ टायम पास हाडपा खातीर केंद्रीय रस्ते येरादारी मंत्रालय खरपणान विचार करता अशी माहिती मुखार आयल्या. ह्या निर्णयाक लागून एकर कमी टोल भरपाक मेळिल्ल्यान जायती खासगी वाहन चालकांक थाकाय मेळटली. नवी मुंबईत केल्ल्या कारवायेत नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोन सुमार 200 कोटी रुपया मोलाची घोळे वखदां जप्त केल्या. विदेशी लोकांचो एक गट ह्या घोळे वखदांची तस्करी करपाचे आशिल्ल्याचे कळटकीच सांपळ रचून 4 जाणांक ताब्यांत घेतल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. शिरदोणा फ्लायओव्हराचेर शुक्रारा सकाळी दुचाकी आनी टेम्पो मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. दुचाकी चलोवप्यान फाटल्यान टेम्पोक धक्को दिलो. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केलो. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. स्कूटर चोरिल्ल्याच्या आरोपाखाला दिवचल पुलिशेन 25 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केल्या. मूळ पश्चिम बंगालचो आशिल्ल्या दुबावीत स्कूटर चोराचें नांव सोरीफुल मुंडल अशें आसा. सांगोळण्या चोगम रस्त्यार कार चलोवपी सावळाराम साळगांवकार हाका पर्यटकांनी मारपीट केली. ह्या प्रकरणात साळगांव पोलिसांनी फैयाज शेख आणि आरखान शेख ह्या 2 नाशिकच्या पर्यटकांक अटक केल्या. मजगती ह्या प्रकरणाची दखल पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन घेतली. गोंयांत येवन दादागिरी केल्ली खपोवन घेवचे ना, ह्या विशीं खर कारवाय करपाचे विशीं मुख्यमंत्र्यां कडेन पयलींच उलयला अशें मंत्री खंवटेन सांगलें.
देशातल्या 3 नव्या गुन्हेगारी कायद्यांविषयी लोकांमध्ये जागृतता निर्माण करपा खातीर प्रयागराजातल्या महाकुंभ मेला डिजिटल प्रदर्शन घालना. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम असे हे कायदे आसात. भारताचे न्याय व्यवस्थेत इतिहासीक बदल घडोवन हाडपी हे नवे कायदे फाटल्या वर्सा 1 जुलयाक देशभर चालीक लायिल्ले. सायबर गुन्हे आणि संघटीत गुन्ह्यां सारकिल्या समकालीन आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर नवी चौकटी तयार केल्या आणि तेच बरोबर बळी पडपी लोकांक न्याय मेळटलो अशें कळटा. पंजाबच्या मोहाली नॅनो सायन्स आणि तंत्रज्ञान इन्स्टिट्यूटान केल्ल्या संशोधना प्रमाण संधिवाताचेर उपचार करपा खातीर खासा वखद तयार केला. संधिवाताक लागून संवसारभर लाखांनी लोक त्रास सोंसतात. ह्या दुयेंसाक लागून दीर्घकाळ दुर्बळ करपी वेदना जातात. मात हाचेर पारंपारीक उपचार करून लेगीत अजून मेरेन तसो लाव जावंक नाशिल्ल्यान दुयेंसाचेर फूड डिलिव्हरी ॲप झोमॅटो आता नाव बदलून एटर्नल अशें जावपाचें आसा. रोखडेच ते आपल्या नव्या लोगोचें अनावरण करपाचें आसा. ह्या नांवा खाला आतां तांचे 4 म्हत्वाचे धंदे चालू आसतले. फूड डिलिव्हरी म्हळ्यारूच एटर्नल, ब्लिंकिट तशेंच लायव्ह इव्हेंट्स आयोजीत करपी डिस्ट्रिक्ट आनी रांदचेकुडींत लागपी सगळे वस्तू विकपी हायपर प्युअर हे धंदे चलतले. दहावी आणि 12वी वर्गाच्या वर्सुकी परीक्षे खातीर गुजरातच्या परीक्षा मंडळान एक आराखडो तयार केला. 27 फेब्रुवारी सावन सुरू जावपी परीक्षेत 14.30 लाख विद्यार्थी बसपाचे आसात. आनी मंडळान काडिल्ल्या आदेशा प्रमाण विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्रात येतना बूट किंवा सॉक्स घालप ना अशें स्पश्ट सांगलां. संवसारभर धुम्रपानाचे प्रमाण उणे जायत आसा तरी धुम्रपान करिनाशिल्ल्या बायलां मदीं फुफ्फुसाच्या कॅन्सराचे दुयेंती वाडत आसा. तज्ञांच्या मतान वेगवेगळ्या विखारी पदार्थांचो संपर्क आयिल्ल्यान अशें जाव येता. धुम्रपान करिनाशिल्ल्या लोकां खातीर तपासणी मार्गदर्शक तत्वां नाशिल्ल्यान फुफ्फुसांचो कॅन्सर सुरवातीच्या काळात सोदून काडप कठीण जाव येता. संवसारभर फुफ्फुसांचो कॅन्सर जावन मरण येवप्यांचो आंकडो चड आसा. तशेंच देशभरांतल्या फुफ्फुसांच्या कॅन्सराक लागून जावपी 80% मरणां तंबाखूचो वापर करतात. ह्या घातक दुयेंसाक तंबाखूचो म्हत्वाचो वांटो आसा अशें दोतोर सांगतात. आमच्या बदलत्या जिणेशैलीक लागून आमच्या खाणा जेवणाची पद्दत बदलत गेल्या. जाका लागून आयज काल फास्ट फुडाचे वाडटे सेवन आमच्या भलायकी खातीर हानिकारक थारपाक लागला. घरगुती जेवणा परस आमी भायल्या हॉटेलांतल्या जेवणाचो चड उमेदीन आस्वाद घेतात. मात भायल्या खाणांचे हे अति सेवन कॅन्सर सारखे महाभयंकर दुयेंसांक आमंत्रण दिता. मात दर दिसाक मुठभर ड्रायफ्रूट खाल्ले तर 17 प्रकारच्या कॅन्सरा परस स्वताक वाटावपाक शकतले अशें एका संशोधनांतल्यान मुखार आयला. 30 ते 50% कॅन्सर सारख्या रोगांपासून मुक्तता मेळपाची शक्यताय न्हयकारूं येना.
अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, सत्तरी ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती गावडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो मुखेल खबरो. कोळशावेल्या ग्रीन सेल्स कलेक्शनात जाला व्हडलो घोटाळो. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावा सयत हेर आमदारांनी सरकाराक धरलो धारीत. कोकण रेल्वे मार्गाचेर जावची ना कोळशाची येरादारी. आमदार क्रूज सिल्वान घातल्या लक्षवेधी सुचोवणीचेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिलें विधानसभेत आश्वासन. गोंयांत 24 वरां उदका पुरवण करप अशक्य, मात 2026 मेरेन करतले 4 वरां उदका पुरवण. मुख्यमंत्र्यांचे विधानसभेत आश्वासन. उदकाच्या उणावाचे खापर काँग्रेसीच्या माथ्यार. 6 महिन्या भितर सगळ्या मिठागरांचे जातले सर्वेक्षण. मिठाची पुरवण करतले उद्देगीक वसणुकेक येवजण करतले सुरू. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांचे आश्वासन. सांगोळ्ळ्या कार चलोवपी गोंयकारांक पर्यटकांकडल्यान मारपेट, ड्रायव्हर जखमी. साळगांव पुलिसांनी नाशिकच्या 2 पर्यटकांक केली अटक. पर्यटकांची दादागिरी खपोवन घेवचे नात, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेची शिटकावणी. आणि नव्यान वेचून आयिल्लो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान लायली विधानसभेत हाजेरी. भाजपाचे आमदार मंत्र्यांच्या कामगिरीचेर दवरले लक्ष.
आता खबर विस्तारान. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कोळशाची येरादारी करपी कंपन्यांकडल्यान 50% हरित कर वसूल केला. आता मेरेन 297 कोटी रुपयांचो कर वसूल केला. सर्वोच्च न्यायालयातल्या खटल्याचो निकाल जाल्या उपरांत आमी 100% कर वसूल करतले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगला. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान प्रश्न मांडिल्लो. गोंयांतल्या कोळशावेल्या हरीत कर वसुलीत व्हडलो घोटाळो जाला असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केला. जिंदाल, JSW आनी अदानी सारकिल्ल्या कंपन्यांनी हो कर भरूंक ना असोय आरोप युरीन केला. स्पीकर सर, ये आणि अनेक हे कलेक्शन पहिले प्रश्न विचारून दिजो पहिले प्रश्न विचारून दिजो स्पीकर सर राव रे माझी सुसेगाद रे हांव म्हणना कलेक्शन फिगर्स आर नॉट क्रॉस चेक विथ द डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स. दिस इज द रिप्लाय. आता आयचो प्रश्न तुजो मुगेलो 1B हेजेर हांवें स्पेसिफिकली विचारलें पेंडिंग ड्यूज कितें, असेसमेंट केला काय कितें, डिमांड नोटीस तुमी ह्या कंपनीक, ह्या क्रोनिक कॅपिटलिस्टीक अदानी, जिंदाल हेंका तुमी धाडाय काय कितें, अँड वॉट इज द पेंडिंग रिसिवेबल्स. स्पीकर सर, म्हाका आय वूड लायक टू ड्रॉ द अटेन्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर. लुक एट एनेक्शर A. आता एनेक्शर A चेर डिमांड धाडाय काय मग हेजेर कांय डिटेल्स आर नॉट प्रोवायडेड. असेसमेंट इज नॉट डन रेग्युलरली अँड इन सम केसीस रिझन म्हणजे जात ते भाशेन तांकां हेडयले. द टायम फॉर पेंडन्सी गव्हर्मेंट हॅज नॉट प्रोवायडेड. आता मुगेलो फर्स्ट सप्लिमेंटरी हें सगळें चोयल्यार आय वॉन्ट टू नो फ्रॉम दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर what are the pending dues of these companies as per your record? What is the reason for not cross-checking with your double-engine Sarkar that is there with MPT? And why did your department rely on Xerox copies? सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कोळशाची येरादारी करपी कंपन्यांकडल्यान 50% हरित कर वसूल केला. आता मेरेन 297 कोटी रुपयांचो कर वसूल केला. सर्वोच्च न्यायालयातल्या खटल्यांचो निकाल जाले उपरांत आमी 100% कर वसूल करतले अशी जाप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान युरी आलेमावाक दिली. हे मॅटर हाय कोर्टाच्या उपरांत सुप्रीम कोर्टात जे चॅलेंज केले पळय न्हू, सुप्रीम कोर्टात ऑर्डर दिला. हांव परत एकदा सांगता, हे मॅटर पयलीं द डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी अँड एनवायरमेंट हांणी नोटिफायड केल्लो. गोवा ग्रीन सेस अँड प्रोडक्शन ऑफ द सबस्टन्स कॉजिंग द पोल्युशन ग्रीन सेस ॲक्ट इन 2013. स्पीकर सर, डबल इंजिन सरकारांतल्या गोंय सरकारानूच हो ॲक्ट जो नोटिफाय केला. हो दुसरो ॲक्ट नोटिफाय केल्लो गुजरातान हेजेर गुजरात हायकोर्टान हेजेर स्टे हाडली आणि ताज्या उपरांत गोवा हायकोर्टातूय हाडल्या उपरांत हेजेर सुप्रीम कोर्टात गेले. बाकी एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन आता म्हाका उलोवनी. स्पीकर सर, ताज्या उपरांत म्हणजे फायनान्शियल इयर फ्रॉम द 2013-14 टू फायनान्शियल इयर 23-24 हाज्या पर्यंत आतां पर्यंत एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे जवळपास ड्यू ग्रीन सेस ड्यूज डिमांड कलेक्टेड इज 297 crores 94 lakhs 91,000 हो कलेक्टेड आसात. ड्यू ग्रीन सेस ड्यूज पेड इज 237 crores 70 lakhs 67 आणि बॅलन्स जो आसा पळय तो 98 crores बॅलन्स आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. राज्यातल्या कोकण रेल्वे मार्गाचेर कोळशाची येरादारी केन्नाच जावची ना. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत आश्वासन दिलें. रेल्वे स्टेशनाक कसलीच हरकत आसल्यार ती लेखी दिवची, आमी ते केंद्र सरकारा कडेन धाडटले अशें मुख्यमंत्री उलयलो. केंद्रांत गोंयांत 3 नवी रेल्वे स्टेशनां मंजूर केल्यात. हे विशयावेल्यान वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. Attention of the House is drawn as regard to Sanzadi Areal in Valley constituency and Nivra in Sant Andre constituency over the recent announcement by central government that 3 new railway stations will be set up in Goa at Maim, Sanzadi Areal and Nivra. There are already nearby railway stations and hence there is no need for such facilities for passengers. Hence the villagers are speculating that these stations are being set up to handle coal and other polluting materials, and these areas may also be supplemented with port connection, thereby spelling doom for the residents and farmers. Goa government is requested to discuss the matter with Konkan Railway Corporation and central government and provide sufficient information about this decision. This proposed project should not be given any license, permissions, approval unless the concerns are addressed by the authorities and all stakeholders are taken into confidence. परत एकदा सांगता स्पीकर सर, हांवें फक्त एकूच मिनिट
स्पीकर सर, हांवें इतकोच उल्लेख केला, गोंयांत कोंकण रेल्वे सुरू जाली तेन्ना गोंयांत कोंकण रेल्वेक विरोध तेन्नाय करताले. आतां हांव परत एकदां फ्लोर ऑफ द हावस सांगता की कोंकण रेल्वेच्या रुटाचेर खंयसरूच कोळसो केन्नाच येवचो ना, केन्नाच येवचो ना कोंकण रेल्वेच्या रुटाचेर. हे हांव सामकें ओके. त्या खातीर 3 स्टेशनां जी तेंच्यांनी आमकां प्रत्येक कडेन खंयच्याय स्टेटींत स्टेशन येता म्हणटा ते वेलकम करतात. आतां ही 3 स्टेशनां तेंच्यांनी विरोध केला आसत वा कित्याक विरोध केला तेंच्यांनी आपल्या रायटिंगान कळोवचें. ओके, सगळो प्रॉपर स्टडी जाल्या उपरांत आमी सेंटराक जे आहा पळय ते कळयता. बट मयाचें स्टेशन जें आहा पळय न्हू तें आमी वेलकम करता. मयान बिचोले तालुक्यांत आमचें स्टेशन जावपाक जाय हें तरी आमचें मत आसा. ओके, हें जावपाकूच जाय बिचोले तालुक्यांत. ते 2 स्टेशनाचे हाजेर कन्सर्न रिपोर्ट जो आहा तो रिपोर्ट हांव करपाक लायता आनी ताज्या उपरांत तेचो व्यू घेवपाक लायता. ओके स्पीकर सर, थँक्यू. गोंयांत 24 वरां उदका पुरवण करप शक्य ना, मात 2026 मेरेन कमीत कमी 4 वरां उदका पुरवण करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत दिलें. विधानसभेत उदकाच्या उणावाचेर उपस्थित जाल्ल्या प्रश्नाचेर मुख्यमंत्र्यान उलोवप केलें. आदल्या सरकारान उदका खातीर उपाय येवजण केल्ली जाल्यार आतां गोंयांत उदकाचो उणाव भासचो नाशिल्लो अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान काँग्रेसीचेरूच टिका केली. गोंयांत 24 वरां उदका पुरवण करप शक्य ना, मात 2026 मेरेन कमीत कमी 4 वरां उदका पुरवण करपाचें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिलें. विधानसभेत उदकाच्या उणावाचेर उपस्थित प्रश्नाचेर मुख्यमंत्र्यान उलोवप केलें. तिळारी धरण फुटले ते 8 दीस सोडले जाल्यार खंयच उदकाचो उणाव जालो ना असो खुलासो मुखेलमंत्र्यान केलो. गोंय उदका खातीर स्वयंपूर्ण करपा खातीर सरकार वावुरता. भविष्यात धरण फुटचें न्हय ह्या खातीर पुराय तिळारी धरण कॉन्क्रिटाचें बांदतले आनी भविष्यात उदकाचो उणाव भासचो ना अशी हमी मुखेलमंत्र्यान दिली. आदल्या सरकारान गोंयांत उदका खातीर उपाय येवजण केल्ली जाल्यार आतां गोंयांत उदकाचो उणाव भासचो नाशिल्लो अशें म्हणीत परते उदकाच्या उणावाचें खापर निमणे मुखेलमंत्र्यान काँग्रेसीच्याच माथ्यार फोडलें. स्पीकर सर, हर घर नल से जल जे जाला ते डबल इंजिन सरकार. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, वेन विल इज इट पॉसिबल 4 वरां दिवपाचें उदक हें कितलीं वरां मेळटलें तें सांग न्हू तूं. स्पीकर सर, हर घर नल से जल कंप्लीट करपी स्टेट पयली खंयची जाल्यार ती गोंय. हर घर जल नल नाच कितें अरे घंटा पाणी आयका उदो ना तू येता स्पीकर सर, काणकोण येता उदो येता ती ना म्हण पयली माय टाक्को जालो पयली टाक्को. अरे हो उलयता आसतना पूर्णता नॉर्थ गोंयाचेर उलयलें. बट तरी सुद्दां एकंदर हांव लक्षांत येवपा जाय म्हणून रॉ वॉटर सप्लाय जी आसा पळय न्ही नॉर्थ गोंया खातीर, खास करून बिचोले, मया आनी उरलेल्या हेज्या खातीर आमची अस्नोडा, पाडोशें आनी ताज्या उपरांत तिलारी कॅनल हातांतल्यान हाडटा. 2 दीस उदक ना किंवा अल्टरनेट डे उदीक येता ही कंप्लेन म्हाका कोणीच अजून पर्यंत दिवं नासली. ही आतांच हावजान तो दिता. म्हाका पयलीं कित्याक दिवं नासली हें खबर ना. आतां फक्त ही कंप्लेन येयल्ली केन्ना, तिराळी कॅनल जे दिसा फुटलेलो तेन्ना फक्त जी आहा पळय न्हू ही 2 दीस उदीक ना. हो तिराळी कॅनल जेन्ना फुटला तेच दिसा तेन्नाच उदीक नाशिल्लें. तोच पिरियड हांव मान्य करता. जे उदीक येवपा जाय 28 किलोमिटर तो तिराळी कॅनल आसा थंयसर तो फुटलो आनी ताज्या उपरांत तो रिपेर करपा खातीर 8 दीस गेले. ते 8 दीस शॉर्टेज जी आसा पळय न्हू ते 8 दीस शॉर्टेज आसली. बट ताज्या उपरांत उदीक रेग्युलर म्हणजे पर्वरी आसतले, कलांगूट आसतले किंवा आमचे 3ूय जे आसा पळय बार्देसांतल्यो सगळे प्लांट इवन इन्क्लुडींग द शिवोले आमी नवीन प्लांट जो बांदला पळय ते प्युरिफिकेशन जाता. म्हणजे एट प्रेझेंट आमी जवळपास एप्रॉक्सिमेटली 350 कोटी रुपया तिराळीचें उदक जे हांगासर कंप्लीट बार्देस न्ही पेडण्या पर्यंत पावपाक जाय पळय न्ही ताज्या खातीर कॅनल हो कॉन्क्रीट बांदता. म्हणजे तो आनीक गोंयांत केन्नाच फुटचो ना. म्हणजे इन फ्युचर कॅनल फुटलो आनी उदीक गेलें हें येवचें ना. आमी विकसीत भारत 2047 आनी विकसीत गोवा 2047 फुडल्या 25 वर्सांची तयारी स्वयंपूर्ण उदकाच्या बाबतींत जावपा खातीर करता म्हणून तुका सांगता. कारण आतां जे प्रॉब्लेम जाला फाटल्या 25 वर्सां कांय करूंक नासली म्हणून जाल्या. 24/7 उदीक मेळना हांव मान्य करता, हांव ना म्हणना. 24/7 आत्तां उदीक मेळना आनी आत्तां तरी उदीक मेळप 24/7 नळ चालू दवरून उदीक सोडूंक इट इज नॉट पॉसिबल. हांवें त्या खातीर म्हटलां की 4 वरां उदीक कमीत कमी प्रत्येकाच्या घरांत पावपाक जाय. हाज्या खातीर सरकाराचो प्लॅनिंग आसा. आतां जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जे रेडी करता टू मिनिमम 4 वरां सगळ्यांच्या घरांत उदीक जे आसा पळय न्हू हें आमी पावयतले. आतां पावयता आमी. 2026 कंप्लीट जावच्या पयलीं कंपल्सरी सगळ्याक पावयता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर गोंयांतले सगळे मिठागरांचें सर्वेक्षण गोंय जैव विविधताय मंडळ करतले. ह्या मिठागरान उत्पन्न केल्लें मीठ गोंयांतल्या उद्देगीक वसणुकेत पुरवण करतले. तशेंच मिठागर करपी शेतकऱ्यांक येवजण लागू करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सभाघरांत सांगलें. हो डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हो पळयता त्यांचो जो रिप्लाय आसा त्या प्रमाणे 4 आणि 20 आगोर आसा म्हटल्या. आतां स्पीकर सर तितून आमचे भाटीम विलेज आसा आणि मेजर भाटीम विलेजीन हांवें मिटींग घेतली तेंचे कडेन. तेंचे 40-45 फार्मर जे आसा ते आगोर करता. आयज हो जो डिपार्टमेंट आसा ह्या डिपार्टमेंटान सर्वे केला म्हणटा. जेन्ना हांवें एलिक्यू घातलेली जो पोस्टपोन ऑगस्टान घातलेली 2024 तेन्ना पोस्टपोन घातले तेन्ना हेंच्यान सर्वे चालू केला आणि तो सर्वे करून बसून जो हांवें एलिक्यू घातला तरी पूण तो एलिक्यून तेंच्यान भाटी विलेजीचो सर्वे करूंक ना. हो कम्प्लिटली आता इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटा कडल्यान सब्जेक्ट गोवा बायोडायवर्सिटी कडेन दिला आणि हाज्या फुडें गोवा बायोडायवर्सिटी हो सब्जेक्ट हँडल करतले आणि त्यांनी सांगले ते उरलेली मिठागरां जी आसा पळय न्ही अशे जे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जेंकां आमी ऑन बोर्ड घेतलेले आसा डॉ. सविता केरकारा सारकेले अजून ह्या सगळ्या जाणांक एकत्र घेवन जितकी मिठागरां आसा तेजो पुराय आमी सर्वे करता. ओके, थंयसली आमची BMC कमिटी हांकांय आमी आमच्या विश्वासांत घेवन त्या BMC कमिटी कडल्यान जितके मिठागार करतले पळय न्हू तांचे इंडस्ट्रियल हे मीठ घेवन आमकां ऑलरेडी म्हणजे ओल्ड गोवा ऑयल्स ह्या नांवान एक बेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन हे सगळे मीठ तेंची घेवपाची तयारी आसा आणि हे मीठ घेवन तेजो इंडस्ट्रियल यूज करतले म्हणून मिठागारां जितके तयार करूंक सोदता पळय न्ही गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड तांच्या कडेन सर्वे करून तांकां सगळें तेंचें मीठ हे डायरेक्टली त्या इंडस्ट्रीक दिवपाची तयारी आमच्या गोवा बायोडायवर्सिटीन दाखयल्या. सरकाराक की तुम्ही हे करपाक इतलो तेंप आतां इतलीं वर्सां खंयचेय सरकार आसूं दे खंयच्याच सरकारान ह्या जो सॉल्ट पेन्स आसा ह्या बाबतींत हांव BJPचे म्हणून बाकीच्या सरकारांनी सेम केला. सॉल्ट पेन्सा बाबतींत काय करूं ना. जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्कीम पासून आसा ती पासून डिलिव्हर करूं ना. सो म्हाका सीएमान आन्सर दिवपाक जाय की बाबा हे ज्यो स्किमी आसा खरें इम्प्लिमेंट करपा लागून तुम्ही कितें करता काय ना. स्पीकर सर, गोवा बायोडायवर्सिटीच्या वतीन गोंयांत जितकी मिठागरां आहा तितकी आमी नोटिफायड करता आणि ती मिठागरां सर्वायव जावपाक जाय म्हणून सरकाराच्या नोटिफिकेशन आणि बायोडायवर्सिटीच्या वतीन आमी काम करतले. जो फायनान्शियल असिस्टंट सबसिडी जे बाकीच्या डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फिशरीज डिपार्टमेंट बाकीचे हांकां मेळटा तशी टेक्निकल असिस्टंट जावं इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक बांदपाक लागून तेंची स्विच गेट हे करपाक लागून बाकीचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते करपाक लागून सरकार तांकां फॅसिलिटी दितलो काय ना. स्पीकर सर, रिपोर्ट आणि पॉलिसी तयार केल्या उपरांतूच ती आमकां इम्प्लिमेंट करपाक जातली म्हणून हांव पयल्यान पयली रिपोर्ट जो आमी केला सगळो आणि हाज्या रिलेटेड फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर ताका सांगला सर्वे करून पॉलिसी तयार करता आणि सगळ्या मिठागारांनी जितकें काम करता ते उरपाक जाय कारण त्या खातीरच सरकार जे आसा पळय न्ही हे डिसिजन घेतले ही हांव फ्लोर ऑफ द हावस दवरता. सांगोळ्ळे चोगम रस्त्यार कार चलोवपी सावळाराम साळगांवकाराक पर्यटकांनी मारपेट केली. हे प्रकरणात साळगांव पुलिसांनी फय्याज खान, आरकान शेख ह्या 2 नाशिकच्या पर्यटकांक अटक केल्या. मजगती हे प्रकरणाची दखल पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी घेतली. गोंयांत येवन दादागिरी केल्ली खपोवन घेवचे ना ते विशीं खर कारवाय मुख्यमंत्र्यांकडेन पयलींच उलयलां अशें मंत्री खंवटेन सांगलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आसगांवचो सावळाराम साळगांवकर कामावयल्यान घरा वतालो. वाटेक परवरे ट्राफिकेर ह्या पर्यटकांच्या दुचाकीक ताची कार लागिल्ल्यान पर्यटकांनी ताचो पाठलाग करून ताची गाडी आडायली आनी ताका हेल्मेट घेवन बरोच मारलो. ह्या मारपेटीचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जालो. हातूंत सावळाराम जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर GMCत दाखल केला. ह्या प्रकरणात सावळारामान साळगांव पुलिशेंत कागाळ केल्या उपरांत पुलिशेन महाराष्ट्र नाशिकच्या 2 पर्यटकांक अटक केल्या. आता हांगासर पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट दिवपाक येयल्या. कितें सांगलें पुलिसांनी कितें सांगलें? पुलिसांनी खूब बरें काम केलें. जेन्ना आमी तांकां सांगलें की अशें अशें जालां म्हणून तेंच्यांनी रोखडें तेंचें काम करून तांकां अरेस्ट केलें.
अरेस्ट केले हय हय केल्या आता ते दोगूय जाण आसा ते आमकां कळ्ळें की ते महाराष्ट्रान म्हणून नाशिकचे आसले नाशिकचे हय. पण एक कांयच मेन अशें कारण कांय ना जस्ट तेजी गाडी तेंच्या गाडयेक मातशी लागलेली सो तेंच्यांनी येयले आनी सोमतेच तेका भायर बसून येवंक दिवंक ना. तुमी वायरल पयला आसतलो व्हिडिओ जाला तो की तेका येवन कसो मारला तो बेश्टेच येवन मारला तेजे तकले मारला हारसो फोडला सगळी गाडी डॅमेज केल्या तेकाय तकलेक खूब मार लागला. हांव अशें इतकें सांगूंक शकता की आतां हे ट्युरिस्ट येता आमच्या गोंयान बऱ्या भशेन तेंच्यांनी रावपाचें अशें आमच्या गोंयकारांक अशें मारपीट कित्याक करतात तेच आमकां कळना. आमी हरशीं कांयच करूंक नासलें म्हाज्या मिस्टरान पासून आतां कांयच करूंक नासलें जस्ट तेंची गाडी तेंकां डॅश जाल्ली तेंकां काय इंजरी कांयच जावंक नासली सो तेंच्यांनी येवन मारला. सो आमकां जस्टीस जाय की कित्याक मारलें तेंच्यांनी तें आतां. मजगती हे मारपेटीविशीं पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेक पत्रकारांनी विधानसभे भायर प्रश्न केलो. गोंयांत येवन दादागिरी करप असले प्रकार आमी खपोवन घेवचे नात. संबंधिताचेर योग्य ती कारवाय जातली म्हूण मंत्री खंवटे उलयलो. भायले येतले आमकां रिस्पॉन्सिबल ट्युरिस्ट जाय हाजेर आमी ठाम आसा. असले ट्युरिस्ट येतले जे हांगा येवन चुकून एक्सिडेंट जालो कितें जालो रिएक्शन जें जालां तें बी दुसऱ्या गांवांत येवन इज नॉट समथींग वीच इज वेलकमींग. ट्युरिस्टां हांगा येता आसतना रिस्पॉन्सिबली वागचें आनी तशेंच एन्जॉय करचें. आमी हांगा इनिशिएटीव घेता टू एन्श्योर दॅट द ट्युरिस्ट आर टेकन केअर ऑफ विथ अतिथी देवो भव म्हणून. ट्युरिस्ट इज गॉड म्हणून येवन कितें करतलो हें आमी खपोवन घेवचें ना. जे काल इन्सिडंट जाला इज नॉट समथींग एवरीबडी हॅज कंडेम्ड एंड वी हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू द चीफ मिनिस्टर टू एन्श्योर नेसेसरी एक्शन इज टेकन अगेन्स्ट द पीपल who have acted rashly. So example is set की हांगा यो टुरिजमाक यात एन्जॉय करात रिस्पॉन्सिबल रावन रिस्पॉन्सिबल वागात. ओवर रिएक्ट करपाची गरज ना. चुकून कितें जालें जाल्यार सगळ्यो सुविधा पळोवपाक सरकारी यंत्रणा आसा पुलीस आसा. दे कुड हॅव यूज दीस थिंग्स टू डू. कायदो हातांत घेवपाची गरज नाशिल्ली आनी कितें आसा तें मुख्यमंत्री कडेन सांगिल्लें आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. भाजप आमदार मंत्र्यांच्या कामगिरीचेर लक्ष दवरपा खातीर आज हांव विधानसभेत आयिल्लो. तांचो एक्टीव सहभाग आसपाक जाय. विरोधक नकारात्मक नरेटिव्ह थारायतात आनी सरकाराच्यो जापो कुशीक दवरतात अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयलो. नव्यान वेंचून आयिल्लो भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान शुक्रारा विधानसभेत हाजेरी लायली. भाजपाचे आमदार तशेंच मंत्र्यांच्या कामगिरीचेर नदर दवरपा खातीर विधानसभेत आयिल्लो अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें. तर आज तुमी अधिवेशनाचे पळोवपाक गेल्ले सो कशें कितें तुमच्या कामगारांची मंत्र्यांची कामगिरी बी कितें केल्या नियाळ घेतला? हय पक्ष आपले आमदार कशें ते प्रेजेंटेशन करतात तांची एटेंडन्स कशी आसता आनी बाकीच्या सगळ्या संदर्भांतल्यान लक्ष दवरून आसा. म्हणून काल आमचे पक्षाचे सिद्धार्थ कुटुंबकर आशिल्ले आयज हांव आसा नवे तो जेवणाचो ब्रेक आसा मागीर परत येतलो. त्याच बरोबर तांचें एक्टीव पार्टिसिपेशन जावंक जाय कारण ज्या प्रकारे ओपोजिशन नॅरेटिव्ह फिक्स करता आनी अशे तरेन मागीर बोवाळ मारता पण जी मुळान गोश्ट आसत ना आनी ताका सारकेंच बाबा कावंटर हें करून वेवस्थीतपणे मांडणी मारप हें आसा. एकच पॉयंटान सांगता कोण कितें करतात पयले एकलो कोण तरी उलयता आनी तें फक्त आपल्याले मागीर सगळें हातून फेसबुकान हायलायट करता पण तातूंत भितर कितें कितें पळय ते आन्सर्स आसतात ती आन्सर मागीर कोण फॉलो हें करना आनी ती आन्सर जो पर्यंत मेळना अरे बाबा ह्या प्रश्नाचें हें उत्तर मेळ्ळें हें अशें जालां हें जेन्ना सरकार वतीच्यान पळय जेन्ना सांगता तें म्हत्वाचें आसता. सो हायलायट खंयचें आसपाक जाय की सरकार जें कितें सांगता तें हायलायट तें जाचेर क्वेश्चन मार्क कोणे तरी ओपोजिशनान जे कोणे तरी काडलो तो आनी त्या खातीर आमदारांचे अभ्यास आनी तें सगळें गरजेचें. मुख्यमंत्री आनी ताचें मंत्रिमंडळ बांयगणी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पा विशीं निर्णय घेवपाक सक्षम आसात. मुख्यमंत्री जे निर्णय घेतात ते लोकांच्या हिता खातीर. मुख्यमंत्री जो निर्णय घेतले ताका आपूण येवकार दितलो अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयलो. बांयगणीच्या प्रश्नाचेर तुमचे आमदार आनी मंत्र्यां मदीं जें कास्किसांव चालू आशिल्लो ताचेर कितें तोडगो आयला कित्याक अशें कळ्ळां की तुमी आनी सीएम बांयगणी प्रकल्प जाय म्हणून तुमची भुमिका आसा. प्रमोद सावंत हे मुख्यमंत्री आसात आनी ताचे वांगडी ताका आमी कावन्सील म्हणटात. हे कावन्सील सक्षम आसा निर्णय घेवपाक. दोतोर ज्या पद्दतीन सरकार हेचें कामकाज करता ते कितें आपले म्हणून करना हे गोंयचे दृश्टीच्यान आनी सगळ्यांचे कावन्सिलाच्या दृश्टीच्यान आसता. सो ताजो तो निर्णय आसतलो तो सरकाराचो निर्णय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
गोंयांत आनीक एक कॅच फॉर जॉब स्कॅम प्रकरण उक्ताडार आयला. न्यूझीलंडात नोकरी दिवपाचे हायस्त करून गोंयच्या 12 जाणांक सुमार 27.73 लाखांची तोपी खाली. ह्या प्रकरणात गुन्यांव फाट्यान एकल्याक अटक केल्या. ह्या प्रकरणाचो तपास चालू आसा. तुवें सरकारी हॉस्पिटलाचें काम बेगोबेग सुरू करचें म्हणून शुक्रारा तुवें हॉस्पिटल नागरी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांकां निवेदन सादर केलें. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमदार प्रवीण आल्लेकारा सयत भलायकी मंत्र्यांची भेट घेतली. हे विशीं भलायकी मंत्र्यान सकारात्मक प्रतिसाद दिल्ल्याचें समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगलें. तुवें हॉस्पिटल कृती समितीचे डेलिगेशन्स हेल्थ मिनिस्टराक मेळपाक येयल्ले. तुवें गांवान एक नवें हॉस्पिटल बांदलां आनी आमच्या वांगडा आमदार प्रवीण आर्लेकर आशिल्ले, ताणें इनिशिएट करून आमकां व्हेल्ले. थंय हॉस्पिटल बांदलां, 100 कोटीचें नवें हॉस्पिटल बांदलां. गेली 10 वर्सां ते बिल्डींग 10 वर्सां जालीं चालू आसलें काम आनी 4-5 वर्सां फाटीं तें काम कंप्लीटूय जालां पण फिनीश जावंक नासलें. आतां ते फिनिशिंगाचेर पावलां. तातूंत ते आतां बेगीचे बेगीन हॉस्पिटल चालू करचें हें जे आमकां कळटा ते भाशेन तें हॉस्पिटल GMCच्या अंडर चलोवपाक बांदलां. ते इंटेन्सीव ट्रेनींग घेवपाक MBBS शिकता त्या म्हणटच ते बेगीन चालू जावचे. आनी आमकां अशेंय कळटा की थंय एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा. ते कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तातूंत त्या नव्या बिल्डिंगान जी 100 खाटाची हॉस्पिटल आसा तातूंत शिफ्ट करपाची तांची म्हणजे अशी चिंता म्हणून तेजे खातीर आमी ते विरोध करपा खातीर आनी मिनिस्टराक निदर्शनाक हाडपा खातीर आमी मेळपाक आयिल्ले की तशें करनाका. ते हॉस्पिटल ज्या कारणां खातीर बांदलां तशेंच ती फॅसिलिटी आमकां पेडणे तालुक्याक दिवच्यो हो आमचो आयज मेळपाचो उद्देश आसलो. बट अजून ते कित्याक सुरू जावना अशें तेचेर कितें सांगलां मंत्र्यान बी? सुरू जावंक ना तो मिनिस्टर म्हणटा की आपणाक अजून हँडओव्हर जावंक ना. म्हणजे GSIDCचे बांदकाम ते हे आसा तांच्यांनी आपणाक हँडओव्हर करूंक ना म्हणटा. म्हणटच आमी ताचेर फुडली कारवाय करूं शकता. आम्ही फाटली 2 वर्सां त्या हॉस्पिटलाक लागून फॉलोअप करीत. आम्ही त्याच्या पयलीं CMाकूय मेळ्ळे. फाटल्या असेंब्ली जेन्ना जाल्ली तेन्ना आमी CMाक मेळ्ळे. CMानूय आमकां पॉझिटिव्ह दिल्ले रिप्लाय की आमी जानेवारीन चालू करता, डिसेंबरान चालू करता. आतां जानेवारी सोंपत आयल्या. सो आयज आमी मिनिस्टराक मेळ्ळ्या बरोबर मिनिस्टरान ऑलरेडी एक्शन स्टार्ट केल्या. ताणें GSIDC सेक्रेटरी हेल्थ आपूण मिनिस्टर आमदार आनी आमकां आपयल्या तांणी तेंच्या बरोबर मिटींग करपाक की GSIDC जी आसा तिणें मातशें ते प्रोजेक्शन दाखोवपाचें आतां सद्याच्या परिस्थितीन कितें कितें थंय केलां आनी तांकां आनी कितलो टायम लागतलो हँडओव्हर करपाक ताचेर माननीय आरोग्य मंत्री श्री विश्वजीत राणे हांणी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ली आसा आनी ह्या 4 दिसांनी ती मिटींग आपूण कन्वे करता सांगलां, आमदाराक आपयता सांगलां. या मया या पदाक लागून संवसारभर नामना जोडिल्ले मये तळ्याक सध्या वायट दीस आयल्यात. संवसारीक पर्यटन थळ आशिल्ल्या ह्या तलावा कडेन पर्यटकांनी फाट केल्ल्यान तळ्याचेर सामसूम दिसून येता. पर्यटक येनात देखून आमचो धंदो बुडलो अशी खंत वेवसायीक उक्तायतात. दिवचल तालुक्यांत आशिल्ल्या फामाद मये तळ्याक सध्या वायट दीस आयल्यात. एक तेंप असो आशिल्लो मयेच्या तळ्याचेर पर्यटकांची सदांच गर्दी जाताली. मात हळूहळू पर्यटकांचो आंकडो कमी जायत गेलो. 10 कोटी परस चड रुपया खर्च करून सरकारान ह्या तळ्याचो विकास केला. मात तळ्याक आदले वैभव मेळोवन दिवपाचे नदरेन मात यत्न जायनात अशी खंत थळावे उक्तायतात. आमच्या गोंयचो CM दोतोर प्रमोद सावंतान हेजेर एक्शन घेवन बस चालू केली. टुरिझमाची बस चालू करून एक 4 दीस बशी येयल्यो. मागीर परत आहा तशें कंप्लीट बशी बंद. एक बस येवंक ना. मागीर तशेंच आमी आतां परत सरकारा कडेन मागता, आमच्या दोतोरा कडेन मयाचे आमदार तेंच्या कडेन मागता आमी हेंच्या परत आहा तश्यो बशी स्टार्ट करच्यो. हांगासर धंदो जालो सारको ठप्प जाल्लो आहा. हे सगळे धंदेकारान हांगासर रिणां काडून धंदो उबो केल्लो आहा. जर दिसाक हांगा एक बस येना आनी लोकल हांगा फक्त येयले जाल्यार लोकल ट्युरिस्ट, नाजाल्यार भायले अशे ट्युरिस्ट कोणूच येयना हांगासर. आदल्या सारकें हांगा ट्युरिस्टांची गर्दी ना. सारके एक बस येना. पयलीं आमच्यो 20 वर्सां पयलीं 30 बशी येताल्यो ट्युरिस्टाच्यो. आतां एक बस येना हांगासर. इतलो आतां गोवोरमेंटान पयसो मोडलेलो आहा सरकारान. बरें डेव्हलपमेंट केलां पण त्या जाग्यार कोणूच ट्युरिस्ट येयना. तेन्ना हेजेर आमच्या दोतोरान
दखल घेवन कितें तरी विचार करून परत आहा तश्यो बसी स्टार्ट करपाच्यो. आणि ह्या लेखाक आदल्या सारखे वैभव प्राप्त करून ना आनी तशेंच आमचे हे महिलेक आहा तशेंच पयलीं आसले तशेंच हांगासर परत आहा तसं हे करून लोक हाडचे. ऑनलाईन बुकिंगाची व्यवस्था आशिल्ल्यान अदीमदीं कांय पर्यटक बंजी जंपिंग प्रकल्पाचेर येवन घोस्त काडटात. हेर पर्यटकांनी तर मयीच्या तालावकडेन फाटूच केल्या. पर्यटक बशी सुरू करपाची येवजण फसल्या अशी खंत वेवसायीक उक्तायतात. 20 वर्स जाली कोणूच ना हांगासर. आमी लोकां चाळीस भुरग्यांक पटा बरी तांकां काय ना. आतां ते डेव्हलपमेंट केला ते आतां दुर्गाक पॅन्ट सुद्दां मारूंक ना. कांयच ना दुर्गाक कितके कोटी मोडल्या तेंच्यांनी. एक बस टुरिजमाच्यो बशी 5 सुद्दां बशी येना आतां. मदीं सुरू केल्ल्यो न्हू गे फाटल्या वर्सा 21 दिसा सुरू केल्ल्यो ते दाखोवपाक. परत कोण एक सुद्दां बस येवंक ना. म्हणजे आतां जर टुरिस्ट येना जाल्यार तुमचे बिझनेस कसो कितें लिफ्ट थर्ड पडला कितेंच ना मागीर. तुमच्या जर गव्हर्मेंटाक मागणी कितें आहा? आमची मागणी ते थोडे तरी आमकां परत बशी धाडपाच्यो आनी आमचे स्पॉट परत चालू करपाचो गव्हर्मेंटान. म्हणजे हांगा आपल्या सारकी कोण पर्यटक येना आनी ह्या मया म्हणटा हांगा कोणूच ना. आणि आता बोटी बी चालू असता का? मोदी बी काय चालू ना. एक कंडिशन बी कोणी उडक्यो मारते ऑनलायन बुकींग म्हणून आनी सगळे धंदे बंद आला. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. सत्तरी ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचा आवाज. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण कोळशाची येरादारी करपी कंपन्यांकडल्यान 50% हरित कर वसूल केला. आतामेरेन 297 कोटी रुपयांचो कर वसूल केला. सर्वोच्च न्यायालयातल्या खटल्याचो निकाल जाले उपरांत आमी 100% कर वसूल करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. विरोधी पक्ष फुडारी उरी आलेमावान प्रश्न मांडिल्लो.
राज्यातल्या कोकण रेल्वे मार्गाचेर कोळशाची येरादारी केन्नाच जावची ना मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत आश्वासन दिलें. रेल्वे स्टेशनाक कसलीच हरकत आसल्यार ती लेखी दिवची आमी ते केंद्र सरकारा कडेन धाडटले अशें मुख्यमंत्री उलयलो. केंद्रात गोंयांत 3 नवी रेल्वे स्टेशनां मंजूर केल्यात. हे विशयावेल्यान वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर गोंयांतल्या सगळ्या मिठागराचें सर्वेक्षण गोंय जैव विविधताय मंडळ करतले. ह्या मिठागरान उत्पन्न केल्लें मीठ गोंयांतल्या उद्देग पुरवणी करतले. तशेंच मिठागर करपी शेतकऱ्यांक ही येवजण लागू करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सभाघरांत दिलें. भाजप आमदार मंत्र्यांच्या कामगिरीचेर लक्ष दवरपा खातीर आज हांव विधानसभेत आयिल्लो. तांचो एक्टीव सहभाग आसपाक जाय. विरोधक नकारात्मक नरेटिव्ह थारायतात आनी सरकाराच्यो जापो कुशीक दवरतात अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयलो. तुये सरकारी हॉस्पिटलाचे काम बेगोबेग सुरू करचे म्हणून शुक्रारा तुये हॉस्पिटल नागरी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे यांना निवेदन सादर केले. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमदार प्रवीण आल्लेकरांसयत भलायकी मंत्र्यांची भेट घेतली. याविषयी भलायकी मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. गोंयांत आनीक एक कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरण उक्ताडार आयला. न्यूझीलंडात नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन गोंयच्या 12 जाणांक सुमार 27.73 लाखांची तोपी घाल्या. ह्या प्रकरणात गुन्यांव फाट्यान एकल्याक अटक केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा.
मडकयची फेरीबोट पयलींच रिप्लेस केल्या. रायबंदर फेरी पॉयंट फुडल्या 15 दिसांनी तयार जातलो. तशेंच 2 नवे रो फेरी हाडटले अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. तशेंच फेरी आनी पुराभिलेख खात्यान कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा, देखून बेगोबेग नवे कर्मचारी भरती करतले. सौर बोटी खातीर निविदा काडिल्ली, मात कोणूच ही निविदा घेवंक नाशिल्ल्यान परत एक फावट निविदा काडटले अशें मंत्री फळदेसाय हांणी ह्या वेळार सांगलें. मोल्या चेकपोस्टाचेर बेकायदेशीर 300 किलो म्हशीचे मांस जप्त केले. हे मांस बेळगांवच्यान फोंडे आनी मडगांव तसर करपी बेपारी हाका मोल्या चेकपोस्टाचेर पुलिसांनी धरलो आनी बेकायदेशीर मांस जप्त केले. रानटी जनावरां शेताची नाशाडी करीत असता, मात शेतकारी आधार निधी येवजणे अंतर्गत शेतकऱ्यांक वर्सांतल्यान एकूच फावट लुकसाण भरपाय दितात. बिलांचेर खाते वेळार प्रक्रिया करिनात, देखून शेतकऱ्यांक वेळार लुकसाण भरपाय मेळना. तेन्ना ऑपरेशना संबंदीत खात्यान बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी आमदार देविया राणी हांणी केल्ली. उपरांत ही समस्या बेगोबेग सुटावी करपाचें आश्वासन कृषी मंत्री रवी नाईक हांणी दिलें. मेर्शे वाठारात आशिल्लो नालो बंद जाल्ल्यान उदक ह्या वाठारांतल्या शेतांनी सांठून उरला. हाका लागून घाणयारो वास पातळ्ळा. हाचेर उपाय काडचो असो प्रश्न सांताक्रूज आमदार उदोर फर्नांडीस उदका खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकराक केलो. अभियंत्याक धाडून ह्या वाठारांत पळोवणी करतले. सध्या ह्या वाठारांत भौशीक बांदकाम खात्याचें काम सुरू आसा. ते उदक व्हांवन गेलें जाल्यार व्हाळ बांदून दिवप शक्य आसा अशी जाप सुभाष शिरोडकरान दिली. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात.
संबंध राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. सत्तरी ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लाईव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचा आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. कासावली लैंगिक अत्याचार प्रकरणात एक अपडेट मुखार आयला. मानसीक अस्थिर चलयेचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्या 5 आरोप्यांक आनीक 14 दिसां खातीर न्यायालयान बंदखण फरमायल्या. आरोपी आदिल लालसा बालगूर, मोहम्मद अली मुल्ला, शेहजाद शेख, विरेश कुमार आगुंडा आणि मोहम्मद शेख हांची पिराय 18 ते 22 वर्सां मदीं आसा. ह्या सगळ्यांचेर मानसीक अस्थिर चलयेचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्याचो आरोप आसा. न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण फुडली कारवाय पुलीस करतात. गोंयकारांक विरोधी पक्ष एकवटीन आशिल्लो जाण तांच्या खातीर आमी एकवट दवरपाक जाय. ह्या एका दिसाच्या विधानसभा अधिवेशना खातीर गोंयच्या जनतेक त्रास सोंसचो पडटा अशें बाळवालचो आमदार वेन्सी विएगस उलयलो. मुख्यमंत्र्यान गोंयांक बरेच सरकार दिवपाक काम करपाक जाय. मुख्यमंत्री राजकीय विरोधकांक बदनाम करपाक कार्यालय चलयता. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयान गोंयांत कितें बरें करपा खातीर वेळ घालोवचो, राजकीय विरोधकांक बदनाम करपाक न्हय अशें आमदार विजय सरदेसाय उलयलो. गोंयच्या जनतेक सगळें खबर आसा. म्हत्वाच्या विशयांचेर अधिवेशनात चर्चा करतले अशें विजय उलयलो.